आमचो आनी एक डिमांड आसा जे आमची ही अरेबियन सी कोस्ट आसा त्या आख्या कोस्टाक 3 म्हयने बोट बंद दवरपाचे. कारण अशें आसा की फर्स्ट म्हयन्याक जे वयता फर्स्ट बोटी ते रफ सिजन हितून वयता वेदरान आनीक बुडटा अशे खुबशे केसीस जाता. ते फिशरमॅन सेफ्टीक लागून 3 म्हयने बंद करपाचे एक जालो. दुसरो पॉयंट आसा फीश ब्रिडींग पिरियडाक आतां सगळी बांगडो जावं कितें जावं सगळे गाबोळेचेर आसता. सो तेका लागून जाला. दुसरो आनी तिसरो पॉयंट आसा आमचो लेबर. आमचे लेबर जे ओडिसासून येता ते येना पावना. आतां तेंचे शेत आसता लावपाचें शेत लावन बीन ते सारके 3 म्हयन्यान येतले. सो हे 3 म्हयने बंद करपाची मागणी आसा आनी आख्या कोस्टाक बंद करपाचें ना फकत गोंयान न्हू आख्खो कोस्ट. आता पयला की ड्रेजिंग जे जाता तेतून किती इम्पॅक्ट पडटा भितर. ड्रेजिंग केल्यार इम्पॅक्ट खूब पडटा पळय. आतां ही आमची कोस्टाची सगळी झाडां आसली विंड प्रोटेक्टर झाडां आसली जेका आमी म्हणटा सुरी झाड म्हणटा पियावा रूख म्हणटा ते सगळे आतां हांगा 100 झाडां आसली सगळी गेली पडोन. तुमी हांगा खणटा ते ऑटोमॅटिकली रेंव सकयल देंवता ती हें न्हू फातर न्हू ते रेंव ती तेन्ना ते करपाचें न्हू ड्रेजिंग करपाचें न्हू. आणि तिसरी बी काडटा लोक. आनी तिसरे हांगा खूब आतां सद्या पडलेले आसा आनी आमचे हांगा भितरांतले लोक जे आसा खूब जाण तिसरे काडटा तिसऱ्याचेर आपले पोट हें करता घर चलयता. ड्रेजिंग केले जाल्यार ते वापस परत पिड्यार जाताले. आज आमचे तिनय गावाचे हे प्रेसिडेंट आसा आणि प्लस ह्या खाडी देवाच्या ट्रस्टाचो अध्यक्ष आसा. आणि आज आम्ही एकट्याक जावं कारण कितें खंय तरी आमकां काल न्यूज मेळ्ळो हे हांगा ड्रेजिंग करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू जाता म्हणून. तेन्ना आमचो डिमांड कितें आसा जे पयलीं रिटर्निंग वॉल बांदपाक कोम्यास गेल्ली पळय ती तुमी करा. आणि जेन्ना हेमी ते बंद करून 2 फावटी ड्रेजिंग केल्ल्या कारणाक आमच्या नस्ताची वाट लागली आनी आमकां बोटी पंजळ सगळे आमचे घरा पडले कडेन आसा. मागीर आमी देवा कडेन चवकशे गेले. देवा खातीर चवकशी गेले देवान सांगले कितें तुमी ड्रेजिंग करपाक दिले कितें आनी हेच्या फुडें ड्रेजिंग करून तुमी दिवं नाका. तेका लागून आमचो इतलो डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन आसा की ड्रेजिंग करपाक आमी कशें दिवचे ना ते दिवचे ना. जाता जाल्यार रिटर्निंग वॉल करा. आनी हांव कॅप्टन पडटाचो कोण मिनिस्टर आसा तेकाय सांगता जर तूं मान्यता अशी असल्या कामाक बी दिली जाल्यार ह्या देवा कडेन आमी येवन सांगणें करतले. ते पयलीं मिनिस्टराक सांगता कळ्ळें तुका न्ही. आनी आमचो आतां धंदो 3 म्हयने हे 3 म्हयने जर बॅन जाले जायत ती सबन व्हडेकार बोटकारी सगळे भायर वचून पोट भरूंक शकतले. आनी आतां परत ड्रेजिंग केलें मेन म्हणल्यार 3 वर्सां जाली तिसरी पडल्या तिसऱ्याचेर लोक जगता. फाल्यां ते ड्रेजिंग केल्यार तेवूय खबर आसतलें लोक जगतले कशे. तेन्ना हेचेर सामकें गव्हर्मेंटान लक्ष दवरपाचो इतलें तेजे कडेन मागता. आनी परत सांगता ज्या मिनिस्टरान तर ही मान्यता दिली खणपाक हांगा येवन सगळे गांवचे लोक येवन त्याच्या नांवान सांगणें करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.